हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशी आहे तुम सगळी? असं समजता तुम सगळी बरी आहे. आणि आयज लेट स्टार्ट केला व्लॉग. 11:30 जाली. कित्याक सकाळचो म्हाका टायमू मेळना आनी प्रिंसर आतां गेला न्हिदो. आनी तितून पिठो म्हणलो आपणा कांय ना आयज टिफिना व्हरपा. सो आपणा पटेटो भाजी कर म्हणून सो तेका आतां पटेटो भाजी कोत्ती. आनी चोयता म्हाका टायम मेळटा जाल्यार हांव आयज हॉट मिल्क केक लायक बेश्टी वनिला स्पंजाचे केक करपाक सोदतालें. सो हांव कोत जाल्यार हांव ती शॅर कोत्ता तुमकां. ओके, सो ह्या कितें कोकीत जाता तें कित्याक पयलीं मागीर पटेटो भाजी करया कित्याक ती मेन न्हू. मागीर तो उठलो जाल्यार मागीर जाली ती मुगे पटेटो भाजी. ओके, सो आय विल सी यू ऑल लेटर. ओके, स्टार्ट करूया आतां. आनी आतां हिंगा कायल दवरल्या तापोवंक. ती तापोवली म्हणटकीर तूं ऑयल घातोलें. सो हितून हांवें हेचो ऑयल घायला. मातशें ताप दितें. तेचो ऑयल तापला. आतां हितून रेड चिलीज घातोलें. हाफ टीस्पून हांव मस्टर्ड सीड्स घातोलें थंय. हाफ टीस्पून जिरा घातोलें. आनी हेचो कढीपत्ता घातोन मातशें तें भाजया. तो भाजून येयला मातशें. आनी हांव मातशें तितून एक आनियन हांवें तेशको स्लायस केला तो घालपाचो. ओके, तो बरो ब्रावन जाता असो भाजया मातसो. आतांचो पटेटो तेशको क्लीन करपाचो. ओके, तेजे लायक सोलपाचो पयलो आनी दाखयता तुमकां कितें करपाचें. मागीर तें एशको लांब आम फ्रायजा कातरता तशें कातरपाचें. म्हळ्यार लांब आहाय जाल्यार हाफ करपाचें. ओके, सो एशको एश जाल्यार बरो. सगळें कातरून घेता हांव तें आतां. कांदो जालो भाजून. आतां आमी पटेटो घायले. दाखयलो न्हू बारीक कट केलो ते. आनी मातशें एक 5 मिनट्स अशें स्टर करीत रावया तें मातशें जावपा. इल्लेशें हाफ कप उदक एड केलें जाता. आतां मातशें धांपया आनी मातशें शिजोवन दवरया. बोटाट जावप असो सॉफ्ट जावप असो. मागीर तेका मसाला कितें एड करपा दाखयता. आतां हेचो मसाला घालया. मसाला घालचे पयलीं हांव हेचो हाफ कपचें इल्लें उदक घातोलें. हाफ टीस्पून टर्मरीक घाता आनी 1 टीस्पून हेचो चिली पावडर घाता. ओनो हांवें घाल केलोलो सांग तुमकां स्टोरी कितें. आनी सॉल्ट घाता हेचो. ओके, तुमगे टेस्टा प्रमाण घालें. आतां तें मिक्स करया आनी धांपया आनी दवरया तें. ओके, जावपाचो उदक सारकें सूक दी. चिली पावडर कितें जालें म्हाका जाल्यार हांव गोंयचो बी गेलो अशें 20-25 पासून पॅकेट्स घेवन येता. सो म्हाका जाल्यार आहा भितर आसता करून जाल्यार घालीत रावलें. म्हाका खबर जाता. सडनली म्हण धुयतलो इतरान हांव दुसरें चोयतो म्हणलें भितर आहाय न्हू जायतें आहलो न्हू जायते हाडून ती घेतो जायतें आहलोली 2 वर्सांनी. सो आतां स्टील जाल्यार आहाय म्हण. आनी मागीर ना मागीर कितें करतलें म्हाका जाय मागीर कितें केलें मिरसांग घालून न्हू त्यो बऱ्यो मातश्यो भाजल्यो. पिठो म्हणल्यार चड भाजनाका भाजल्या कोडू मारतल्यो. सो भाज आनी मागीर तेजेरूच सोड थिंगा. सो ते सोडलें आनी बारीक हें केलें बरो म्हळ्यार पीठ सारको बरो जालो. ओके, सो नेक्स्ट टायम कळ म्हाका तें हाडप परत हितूली तेजें करपाचें कित्याक मिरसांग तरी आसताय न्हू तेका लागून. ओके, सो तें आतां करून दवरलां आनी मागीर दाखयता तुमकां जालें म्हणटा. चोयचो जाली पटेटो पोचिया. बट हातून न्हू आनियन एड केला. एक्चुली आनियन घायना हितून बट म्हाका मातशें एक्स्ट्रा हें जाय मातशें तेका लागून हांवें घायला. सो आलू भुजिया रेडी आहाय. आनी तुमकां जाय जाल्यार कोरिएंडर घालय. हांव घालपाना म्हाका. चोय हांव न्हेसलें बी आतां आनी तोय न्हेसलो तेच. सो आतां बाबा हाडूं वयताय आनी हांव मागीर तुमी सांगलो न्हू मातशें टावना वयता म्हूण. सो मागीर टावना वयता. टावना गेलें म्हणटकीर मागीर तुमकां दाखयता कितें कितें घेवपाक जाय. साम कॉस्मेटीक आनी केंसां कितें कलर घालपाक जाय कितें घेवपाक जाय आमकां. सो तुमकांय दाखयता वयता तेदोना. ओके, थिंगा सो मागीर मेळटा तुमकां सोमतें. हाय सी हाय सरी तो एसो कोता वयर सकयल कितें कोत्ता तूं.
एक्सरसाइज चल मागी मेवता ओके सो आमेले बघूया असं पी एस ऑर्डर करतो मील घे ओके रेग्युलर टेक रेग्युलर मागीर दाखयता कितें केलें तें आमी ओके अशें बसले आमी ऑर्डर दाखयता तुमकां कितें ऑर्डर केलें तें ना and also friends sit properly so it's a ilya order and fries गेले फ्राय हे खायला मरे आईस खायला मरे असे बाबा के सॉफ्ट ड्रिंक नानू टेक आणि असे हे गेले फ्राईज विथ चीज आणि बेकन आणि तुगे दाखव रे नगेट्स तू हॅपी मील घेऊ ना ओके चल आम खाता ओके आणि मागी मेव पापा थिंगल फिशर यो यो प्रोफेशनल अब से हाय ओके आता एक सो इथं चालतंय आम्ही भितर 5:30 बॉर्न रे 5:30 बॉर्न 7 झाले 4:30 तेच भितर तेच नाका नाका यो सो गुड We go to second floor? No. Down only. We need to buy this stuff. What? So it's पहिले हेच मोठा ते बोल किती येत तू सच ते हे पळय सकलूय खायचंय सो चोयते आमूच जाय तो ओके सो हेचे आमात लिपस्टिकचं पहिले L'Oreal only love it is all. She's checking this. Is it tester है पर? तो ये आएगा. ऐटे रे? तेज कौन होते हैं? पे करपाक पे कोते सो हांव येयलें आमगे सिस्टर इन लॉ आगी भावागे थिंगा फाल कितें आहा तें कोट्टा तुमकां आनी बेश्टे ते सगळे एक्चुली सगळे ते रांदून बी दवरना म्हणजे बेश्टे ते हेल्पा येता म्हण बट ते सगळे करून दवरलें चोय बेश्टे कातुना आनी जाताय रेडी आनी बायलां दाखयता आणि होचोय ब्रदरिंग्स डेकोरेशन फाल दाखयता लूक सगळो हेचे बलून फुलयले येते कितें रे येते हेच 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 हय आं फाल कितें आहा तें कोटो तुमकां ओके मागीर फाल दाखयता तुमकां चलो मागीर मेवता हाता येयले थिंगसर न्हांवली बी आनी फ्रेश जाली आनीच न्हिदो येयले दोगे तेही फ्रेश आहे ते न्हिद नाही दिसत म्हाका रात जालें 11:30 ओके सो तुमचो मुगेचो व्हिडिओ लायक जाल जा प्लीज लायक कराय शेअर कराय आनी मुगे चॅनला सबस्क्रायब कराय टील देन यू ऑल टेक केअर अँड थँक्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ आनी फाल्यांचो व्हिडिओ मिस कोनाका ओके चोय ओके चलो बाय